पंच मेंबर आसा ते डिस्क्वॉलिफाय जाता आणि ताजेर जे उर्फान मुल्ला आसा ते कॉंग्रॅच्युलेट करताचे मागीर कितें पंचायतीचे काल हांव असेंब्लीन डिमांड्साच्या वेळार इश्यू काडिल्लो. तांणी 29 तारखेक 2 म्हयन्या पयलीं तांचे इंटरनल अंडरस्टँडिंगाचेर ते रिजायन जालो, म्हणजे सरपंच रिजायन जालो. 2 म्हयन्यांनी नवो सरपंच येवपाक जाय. डायरेक्टर पंचायतान मिटींग कॉल करून आनी मिटींगूच कॉल करूं ना. आनी 1 दीस पयलीं तांणी 4 जाणांक डिस्क्वॉलिफाय केल्या अंडर अ फ्रिवलस थिंग. आनी डिस्क्वॉलिफाय कित्याक केल्या? कित्याक हें जें स्क्रॅप जें तुवें नांव घेता पळय, हें स्क्रॅप हाका बीजेपी इतलो व्हॅल्यू कित्याक दिता म्हाका खबर ना. हो त्याच पंचायतीन पंच म्हणून उबो राविल्लो आनी पडिल्लो, नाख्यान पडिल्लो सारको. सो ताणें आतां कितें तरी करून मुखेलमंत्र्याक धरून आनी मोविन गुदिनाक धरून ताणें ती पंचायत डिस्टेबिलायज केल्या. आनी तो तांच्या पार्टीचो आतां स्पोक्समॅन काय कितें तरी, आनी तो स्टेटमेंट काडटा आनी मुखेलमंत्र्याक आनी मोविन गुदिनाक थँक्यू म्हणटा. म्हळ्यार कितें हाजें की कायद्याचो दुरुपयोग करून पंचायत आपल्या हातान घेवपाचें जे षडयंत्र आहा तें तो क्लेम करता मुखेलमंत्र्यान आनी मोविन गुदिनान सपोर्ट केला म्हणून. म्हाका दिसता हाजेर सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेवंक जाय हायकोर्टान आनी इमिजिएटली तांकां हें दवरूंक जाय, रिइन्स्टेट करूंक जाय. बिकॉज दिस इज डायरेक्ट, दिस स्पीक्स itself is a confession of political interference. That he is confessing that they have interfered and destabilized that panchayat. And this is a regular pattern. नावेलीने तशेंच केल्लें तांणी. हांवें तें सांगिल्लें आहा मरे काल. आनी दुसरे कडेन तांणी एजंट बसयल्यात. जे एजंटा खातीर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन, विजिलन्स इन्क्वायरी चालू आसतना मंत्री अशें हड्डे फुलोवन ताका प्रोटेक्ट करता, सारको चिलकत घालता फुडें. ताजो अर्थ कितें? हातूंत सामकें रमल्या हे भितर सामकें बुरवटल्यात सारकें आनी उलोवपाचें ना कितें.